पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन दरवर्सा नाताळाच्या फाटभुंयेर स्टार सादरीकरणाची सर्त आयोजित करता। गोंयभरासान आपूण केल्ली स्टार्स घेवन तरणाटे पर्राच्या फामाद सर्तीन भाग घेतात। संवसारांतलें हें सगळ्यांत व्हडलें प्रदर्शन। बट स्टार्स स्वता घरा कडेन करप आनी ते करपा खातीर फुडले 10-15 दीस ते कंटिन्युअसली आपली कला तितून जीव ओतून करता। जो कलाकार आसा ताका जात ना, ताका धर्म ना, तो सगळे जाण आपलो जीव ओतून ती करता। सगळे स्टार्स जितके घेवन आयल्या त्या सगळ्यांचो म्हणजे एका पेक्षा एक खूब बरें आसा। आमचे भुरगे जे कश्ट करता ताका कॉग्निजन्स कोणी तरी दिवपाक जाय आसता, ताका उभारी कोणी तरी दिवपाक जाय आसता आणि त्यांनाच तो फुडें वचूं शकता। ह्या कांय हरकत ना। निश्चितरित्या मायकलान म्हटलां की इट शूड बी डिक्लेअर्ड एज अ स्टेट फेस्टिवल म्हणून। हीज डिमांड आसा की दोनूय फेस्टिवलां स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करचे। खरोखरूच सरकार ताजो विचार करतले आणि नेक्स्ट टायम ही फेस्टिवल्स येवच्या पयलीं ताका कितें सपोर्ट जाय तो पळोवन हांव डिक्लेअरूय करता की दोनूय फेस्टिवलां आमच्यान एज अ मिनी स्टेट फेस्टिवल म्हणून तरी डिक्लेअर करूं येता। कारण हांवें कित्याक म्हटलें की ताजो सपोर्ट कितें जाय हाजेर डिपेंड आहा। बट वी वील Goa youth, the boys and girls have talent and we have to accept it because it is showcased at the Festival of Stars in our village of Parra. I think people from all over Goa gathered over here to celebrate Christmas and the coming of our Christ, Jesus. That is on 25th. And I think this atmosphere should be there all over Goa and the message of peace should go from here. Peace, Shanti, which is very much required in the world. मनोलीक परबी दिता क्रिसमसाची, नातालांची, तशेंच न्यू इयराची। नव्या वर्साक आमी जेन्ना वयतात आमी मागणें करया की आमचो जो स्ट्रेंथ आसा गोंयचो, आमची